ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. ह्या न्यूजपेपरार येयलेले आर्टिकल तुमी वाचून अशें पुरो. बमूण बायल्यांक दोग जाणांकय हुशार ना. हांकां तुमगेल सहाय जावका म्हळ्यार एक आर्टिकल पळोवन आमी तांगेल घराक भेट दिले. सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टा देखून तांकां कसलेय सहाय करका म्हळ्यार एक संकल्प आमगेल थंडाचे आशिल्ले. तशें जावन थंय वतना तांगेल मस्त विशय आमकां कळलेलो आसा. रामनाथ जोईस आनी मालती जोईस हांकां मेडिकल ट्रिटमेंटा खातीर रुपयेचे मस्त अगत्य आसा. तशी तांगेल घराक भेट दितना थंय आशिल्ले केलो वॉलंटियर्सान तांकां मस्त हेल्प करचे प्रयत्न केला. जाल्यार मस्त हेल्प आनीकय जाय म्हळ्यारे विशय आमकां कळ्ळे. तांणी कसं सांगला म्हणून आमी आयकुया. समस्त GSB समाजाक आमगेले अनंत अनंत नमस्कार. तशीच आज हांगा शिरवाच्या एक GSB आमगेले समाजाक एक कश्ट आयला. ते कसन म्हळ्यार हो रमनाथ जोईसा, ही तागेल बायल मालती जोईसा, ही साधना जोईसा तागेल धुव. तशी कसन गे म्हळ्यार 25 वर्स दाखून ही एक ट्युमर दाखून हें जाता आसा. तशीच एक 15 दिसा फुडें हे जोईस मम्मान पुजेक प्रारंभ करतना निवेद्य मडकी दवरून पडलो. आमकां कोणाक गोत नाशिल्लें. हांगाचे लागींचे क्रिश्चन बांदवांनी पुरो वोट्ट जावन जी गाडयेर घालून हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. आदर्शाक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक केलें, अजर कार्ड केलें, नेक्स्ट आदर्श हॉस्पिटलाक केलें. 6 दीस ICU आशिल्लो. मागीर 4 दीस भायर ट्रिटमेंट जालें. मागीर वराती म्हण जालें, व्हरून फिजिओथेरपी कराती म्हण जालें. तशीच आमी कसन करतात म्हण आमगेले शिरवाचे समाज बांदव वोट जावन ताका कसन गे म्हळ्यार एकी चिल्ले आसूची. ताका उठावन बसका जाल्यार भारी कश्ट. उठोवचें जायना. आनी एकल्यान हागेले पुतान आनी पुरो हानी पुरो वोट्ट करून उक्कळून दवरून जेवचें. तसले कडेन आमकां कसन गे एक बेड मेळ्ळें आनी एक व्हीलचॅर मेळ्ळें. आतां कसन म्हळ्यार होस्मारा दाखोवन एक पंडीत येता आसा, तेल मालिश करता आसा. तागेले रायट सायड बल ना. ताजे मागीर 3 घंटे सोडून न्हाणोवचें आसा. ते न्हाणोवच्याक आमी पुरो वोट जावन हांगा दाखोवन थंय व्हरून न्हाणोवन ताका हाडून कसो हें करतात. ताजे मागीर पुरो हे चलयेन आनी हान्नीच करचें. तशीच हिका आतां शेनवार दीस ट्रिटमेंटाक व्हरची म्हणून हांणी निर्धार केलोलो. शुक्रार दीस योमाम पडलो. जाल्या निमित्त ही गेली ट्रिटमेंट तशी व्हरला. आतां सगळे GSB समाजाच्यांनी वोट जावन वेवस्था करता म्हणून सांगलां. आनीकय आमगेले समाजा दाखोवन हांकां आनीकय एक सहाय मेळका म्हण सांगून आमगेले कळकळी एक मनवी तांगेल परा जावन आमी एक विनंती करता. ती 6 म्हयने फुडें जोईस मम्मान तिका हांगा हायटॅक आस्पत्रे व्हेल्लेली. तेन्ना थंय विनोद म्हणटालो डॉक्टर आमगेलो परिचयाचो. ताणें सांगलें हें ऑपरेशन कर का जाल्यार थंय केल्यार ताका मस्त खर्च जाता. एक 10 लाख वयर येता. ताजे खातीर मणिपालांत केल्यार जायता. तो म्हळ्यार एक्चुअली तो मणिपाला आशिल्लो डॉक्टर. तो आतां हायटॅका आसा. आतां काली रिपोर्ट दिला थंय ते एक एस्टिमेट एक कोर न्हू कितले जाता म्हणून फाल्यां सांजे भितर कळटा आमकां. मागीर मुंदवरचें म्हणून तिका कशें देवा स्पायनल कॉर्ड तांतू हें येना न्हू, ट्युमर जालां हांगा गड्या लागीं. तें करया म्हणून तितले कांय प्रॉब्लेम जायच ना, करया म्हणून सांगलां मणिपाल आस्पत्र्यांत. त्या पयर 6 म्हयने फुडें एक 7-8 लाख जायता. पळय वेवस्था करायची. मागीर कन्सेशन जात जाल्यार करया थंय म्हूण म्हणला तांणी. तेन्ना आमगेलें कांय हांगा सहाय नाशिल्लें न्हू. आतां कोणें आमगेलो बांदव पुरो दिता म्हूण पुरो मुखार आयल्यांची आयल्यार पुरो हे करची म्हूण लेखलां म्हूण. न्हय पळय तावडेल मनशान म्हणें एक फस्ट करया. इणें एक बळ जाल्यार मागीर तागेलें पळोवचें. इण पापा स्कुला वच्ची की हाका पळोवची की आतां दोग जाणां पळोवची की ताजे खातीर इगेले केल्यार ती गूण जावन आयल्यार इका कॉलेजीक वचचेंच पड मामा. तशे खातीर आमगेले आज गणपत जोईस म्हणून एक टायमार हें घर गलगलत आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार खंय दाखोवन निमगूच खातीर हांगा येता तशें सांगील तशी जाता आशिल्लें. गणपती जोईस म्हणून म्हळ्यार ही महिषमर्दिनी 8 देवी गोपालकृष्ण काळी अमर्दन गोपालकृष्ण
ಕೋದಂಡರಾಮ ಹನುಮಂತು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇತ್ಲಿ ದೇವಪುರ ಆಸತ್ ತಂಗೆಲ್ ಸೇವ 35 ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕರ್ತಸ ನೋಪಿ ಮಳರಿ ಭಾರಿ ಗೌಜ್ಯ ತೆಗೆಲ್ಲ ಆಶಿ ಸಕ್ಕಡಗ ವೆಂಟಿ ಅಳವತಿ ಹೇ ಬ್ಯಾಂಡ ವಜ್ಜಪ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವ್ ಸಾಂದಾಗೂ ಹಂಗೆ ಎತ್ತಸ್ ಪ್ರತಿ ನೋಪಿಗೆ वाडचिगे दोरचिगे सकाळी दनपारा रात्री असल कार्यक्रम हो करत आशिल्लो आमी पळयला आनी गवजी जात आशिल्ले एक 7-8 वर्स दाखून देव घरा भितर दाखून भायर व्हरून प्रतिश्ठा गुडी गिडी पुरो बांदून भारी चंद केला आतां पयलीं अचानक तांकां अशें जालें आतां हांगेलो भाव पूज करतास तांणी हांगा हेच घरांत आसा हांगा ह्या सगळे घरांत 3 वांट आसा 4 जण बाबा आसा त्यांनी एकले मात्र हांगा ना परगांव आसा ती हो हागेलो भाव हांगा आसा ती जेना लागीं कसन म्हळ्यार हांकां ट्रिटमेंट कशी करचें कसन म्हण आमकां कळत ना पांय आतां आमगेले शिरवाचे GSB समाज उठ जावन एक आलोचन करता ती तशी हागेले भाव पुरा एक डॉक्टरला उलोवन सांगता ताजे मागीर आमी निर्धार घेवचे जाल्यार तितले सहाय करा ती म्हणून जेनाला एक मनवी करची आमी म्हळ्यार हांकां त्या परिस्थितीन हांणी कसन करनाशिल्ली पूजा ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ आनी ಸ್ವಲ್ಪ अंगडी म्हळ्यार कसं पेंटा दाखोवन कसं सोण येयल्यार मात्र हांगा व्यार तशी कसं व्हड व्यार म्हणून आनी एक कश्टारी जीवन करून आसीत एक मर्यादेरी कश्टारी जीवन कर म्हळ्यार ते पळय एक अंगडी हें घर हें किचन हांगा देवस्थान अशी हांतू 3 वांटस देवाना हांकां सगळे समाजाक एक बुद्धी दिवन आमगेले हे हांकां भटमामाक तांकां एक सहाय करची तसले एक अवकाश म्हण आमी हांगेल पर जावन आमी विनंती करतात तशी जी आज कोड्याल दाखोवन यूथ ऑफ GSBची हांगा आयल्यां ती आमगेले सगळे कश्ट आमगेल्या जगत्याक तिळशीत आसा ती तांणी आजे काही मस्तू जनाक उपकार केलेलो आसा प्रत्येकडे खंय कसन कश्ट आसा हें तांणी सोदून काडून जेनाक आमगेल्या समाजाक छान काम करता आसा ती यूथ ऑफ GSB मंगळूरू तशी जी आज आमगेले एक पेपर एडवर्टायजान तो कारकाळची कोडयाळची ब्रह्मावरच्यात येता आसा ती प्रति एक जन येवन हांगेले सुकश्ट पळोवन हांकां हेल्प करता आसा ती यूथ ऑफ GSB संपूर्ण धन्यवाद रामनाथ जोईस आनी मालती जोईस धुव साधना हांगेले अकाउंट नंबर हांगा मी घालतासची तुम्ही तांकां डायरेक्ट सहाय करीत हाजे ಒಟ್ಟು तुमकां खंयचो ATG सर्टिफिकेट जाय म्हूण जाल्यार सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टाचे अकाउंटाकय दुड्ड घालीत ते दुड्ड आमी तांकां पावयताची तुमकां सहाय करूं जाय नसल्यार वड ना जाल्यार हे विशय मस्त जनाक पावच तशी करायची कोणेय हे विशय पळोवन तांकां हेल्प करूंक मुखार येतलीची व्हिडिओ पळयले खातीर धन्यवाद